हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सजमादा तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि हांव ह्या बरो. आणि आता आमगे सकाळी तुमकां सांगलो ते भायर सरलो म्हणून भायर सरपा जाय म्हणून. सो आतां थंय भायर सरलो तो हॉस्पिटल आयलो मातशा तेंगे तो केसो मातशें कितें दिवपा जाय आसलोलें. सो तें दिवपा आतां वयलो आनी आज मातशें हिंगा आवाज चड आहा. सो आतां हें दिलें आनी आतां आमी गेले जालें. आतां हांव वयता थंय घरा चया तिथे हाते आता मुखार काम आता वयता घरा आनी वयता सोमेट मुखार. आनी आतां म्हणल्यार च्या बी कांय पिवंक ना. आतां चा पिवपाचें कित्याक आतां टायम जाली 7 जाले. बेगीन भायर सरलोले. सो आतां इथे आनी मेळटा तुमकां वयतना. डस्ट पडटालो आतां तरी मातशें क्लियर जाला. रात बरोबर पडटालो डस्ट. जबरिया आमी येयलोले जबरिया सवय आमी गेले परत येरमो का ते सायडी वचपा जाय. म्हाका क्रॉस करूंक जाय. येरमो क्रॉस करून लुल्लो क्रॉस करूंक जाय. आनी एक सायडीचे आमी गाडी एसी जमना बेश्टे वारें सो पडटा तें घेवन वयताय. आनी तूं म्हणटले कोण शूट काड काय म्हणून आमी हें कॅमेरामॅन हाडलो स्पेशल फ्रॉम गुवाहाटी. स्पेशल हाडला मार्गो उजो कॅमेरामॅन. तरी दिसतो आता आमी वयताय तो 4th रिंग रोड म्हणटा हेका. 4 नंबर म्हणटा ह्या रस्त्यार. अशें करून रस्त्यार नंबर आसता हेका. आतां आमी आहाय ते 4चे आहाय आनी आतां तुका दिसता गेलो न्ही आतां 5 नंबर 6 नंबर ते 8 लेन रोड आहाय. 8 लेनी आहाय की फुडें. आनी हिंगा स्पीड आहा 80. आता आमी गेलो तो एदी कॅमेरा आहा मुखार. आतां ती जर हाय स्पीड जर क्रॉस केलो जाल्यार म्हाका ताला येतलो. सो आतां आमी गेली स्पीड दवरलो आहा 80 आहा. तो स्पीड बी गेली आहा आतां 80. आतां मोठो लायट मोडलो आहा म्हणटा लायटी दाखोवचे सगल्यो. इंजीन लायट आनी ABS लायट बी दाखोवची. तेशी आतां ते फाटल्या वता कॅमेरा आहाय ते कॅमेरा हिंगाचे. लायटी पयले सांगताय तो आमी गेलो
हांव सद्या घेना ती फरारी तुमगे आतां फरारी दाखयता थंय हांव ती येयली झाडाय बुडाची मरजोडे म्हणटाय ती ह्यो चलता ह्यो मागीर वत पड जाल्यार सोडपाचें वचपाचें ते चल्यो आतां थंयता मातशें मुखार ट्रॅफिक मेळ्ळा म्हाका वयता घरान आनी मागीर मेळटा च्या सद्या आज आमी कोताय चिकन आनी आतां खातोता चिकन सद्या ते पयले आज आख्या फूल स्टार्टींग दाखयता तुमकां चिकन ही रेसिपी ते मातशें खातोलाय थोडेशें ते उरला तेंच खातोता चिकन एश मिडियम पीस खातोवपाचें हिंग मातशें खातो मातशें बेगीन तेच जायना तरी आसा पासून हांव खातोता पेटा चिकन तू मोठा सिंगसा म्हणजे गाडी घालून तिंग पंधरा गाडी आहे म्हणजे दुसरा नाव किती दोन हाय गाडी ब्रस्ताचे जो बोलले गेले उरलो काटून झाले सोलेल ते काय शिकून आमगे सूर्य मासा दाखली जाता आणि त्या पंधरा येतात नाही सो तेक लागो माशा आमकां साइड करता म्हाका जाय ती आमकां जालो माशा पाच केला ते गाणे घालून चिकन धुपाचे एक दोन पाटी नेक्स्ट पार्ट दोई चिकन धुइले काडपाचें पूण म्हाका आसली सगळें मॅरिनेट करपाक सगळें म्हाका कडेन सामान सद्या ना आतां म्हाका कितें आहा तें मात तेका इल्लेशें मीठ इल्लेशें मीठ जालें लिंबू मैगी मैगी मोठो तितून हें घातली फ्रिजी आनी तेका आतां भितर न्हिदोसो हें घातलो कितें तें पेस्ट तोंडान घातलो भितर शिवून ताका सामाक वयता आनी मॅरिनेट करून दवरपाचें मातशें आनी घालपाक तितून इल्लोसो हळदी पावडर
तुमकां तसो चिली पावडर घालूंक लागता सद्या म्हाका ना सात तो भितर सांडलाय ताका सो ते लायलाय आनी आतां ते कातरता पियाव लसण लसण कातरले ते म्हाका पयलीं लसण कातरूंक पडत आसना ते हितून करपाचें मगेर चिकन मोटोली हाडे मातशें व्हडली आहा म्हणून चिकन हेजें आहा म्हणून आनी आतां कांदो कांदो ते 3 घेयले मिरसांग्यो कित्याक मातशें तिखा आहाय आनी मीर घाता ते आनी मातशें दुसरें तुमी म्हणटा केसो मीर घाता काय म्हणून सो तुमकां ते मीर दाखयता ते 3 मिरसांग घेयले आनी ते टमाट घ्यायचे कातून दवरले हिंगा चलये बुरले ताका आमी बाबांगे उदक शिजोवता बाबांगे उदक शिफ्ट मारतात हिंगा आनी मुगे हाडी हिंगा चालू बेसन घालपाचें गायले इल्लेशें तेल तेल मातसो तळपलें दवरला मातसो तपास तसा सगळें कातून दवरते आनी कांयच घायला ना आनी ते थोडे पीठ हाडलों कोरिएंडर पावडर जसो गरम मसाला चिली पावडर आनी हळदी पीठ हाडलों जसो तो मागीर वयल्या मातशें मेकअप मारपा लागून एक्चुली तो म्हाका नाका बट तो हाडलों इन केस टेस्ट कितें जालें जाल्यार हें करूं वयली ते लसण लायला ते आनी एक्चुली हांवें ताका लसणी पेस्ट लायलो चिकनाक मातसो सोलगरान न्हिदलो तातूंत ते लसण घातली गेली तें घालून मुसली मागीर घालपाचें हें आतां हिंगा मुस्लिम मिगेलो भात सोडवलो लसण घाली आनी आतां घालपाचो कांदो आतां घायला कांदो बरो तापोवपाचो थंड आतां तितून घाता ह्यो मिरसांग्यो घात पयल्यो कित्याक तिखसाण हें जाता मातशें खांद्या आनी तेजी तिखसाण आनी कांदो जर तुमकां फास्ट भाजूंक जाय न्ही सदांच एक बेगीन करून इल्लोसो कांदे आनी चड न्ही इल्लेशें मीठ घालें तितलें मागीर तुमकां ग्रेवी मीठ घालें तें मातशें तडकरूंक पडटलें सो हेजेर तुका कांदो मातशें फास्ट जाता फास्ट भाजून येता शिजोवप न्ही भाजोन फास्ट येता आता ते मिगेलो कांदो जालो आता तितून घाता टमाट सदां मातशें लागता बरें रोखडें न्ही एका कपान लागून मुटली पण बेगीन जाली दिसता आता घायले टमाट
कित्या टोमाटो कडेन मो पटले ते रोकडे बेस्ट जाता रोकडे पण आलोय त्रास जाले तो साडी त्रास जाले तो तेक लागता आता ते मिगेले खाणचंय आणि ते समजा ते लाईन दवरता ते मिगेले चिकन मॅरिनेट करून दवरता ते आता रेडी आहा ते वचपाक आनी एक मिनटेन भितर तितून घालपा ते पयले टमाटनी ऑटोमॅटिक जाता कित्याक टमाट ऑलरेडी सॉफ्ट आसता सो टमाटा ते ऑलरेडी ग्रेवी आसता मागीर सो हे पयलें आतां चिकन हितून घालपाचें आतां ते चिकन येते घायला है आमने ओद्दी कितें कोताय चिकन घायल म्हणटरी रोखडे काटाय मीर घाताय बट न्ही तेश केन्ना मीर पयलीं घालनाकाय मिगे हांव तेश कोन्न हांव कितें कोता आतां चिकन घायल न्ही सो मातशें अशें करून मिक्स करपाचें आनी मातशें करून तें धापून दवरे सो तें कितें जातलें चिकना पळय उदक आहा न्ही ते सोडोन येतले ते सुट्टले भितर ते सोडोन सुट्टले सो तुगेलो चिकनाक टेस्ट आहा तो आनी मातशें तो ते मसाला लायलो थंय सो तो आनी मातशें तुका बंद दितलो तो उदक आसा चिकन भितर ओडून घेतले सुकोनची सो तेजो आनी टेस्ट चिकन आनी फास्ट येतलो सो मिरी ओते गायले मीर घाताय मिक्स कोते उदक घाताय शिजयताय सो तेश कोन्न चिकन भितर एश को लायक एश मातशें एश कोन्न मोव मेळच लागत एश को चिकन खाता आसता पासून भितर सो ते तेश कोन्न जाता सो एश को पयलें तें उदक सुकोवपाचें मातशें गो कित्याक ऑलरेडी चिकन सोड ना ऑलरेडी सुकतलें मातशें एश कोन्न ताळ मातशें मारूंक पडटा एक 2-3 फावट ताळ मारलो जाल्यार तें उदक गेलें आनी मागीर तुगे तितून भितर उदक घालपाचें मीर घालपाचें गेलें तें मागीर घालपाचें दाखय तुमकां जालें हिंगा काबार आमगे बाबांनी आमचें शिजलें उदक हेचें दवरपाचें जालें सांगलें तें शिजता एशें जालें न्ही 1-2 मिनट 1 मिनट एशें जाली काण तेका सुकपाचें मातशें उगड मातशें आमगे तें वयलें तें मोडलो आहा हँडल धाकण्याचें सो तेका लागून मातशें प्रॉब्लम आहा म्हाका हिंगा बट तेजे आदी मुगे नाणकोण केसो जाता तेजे थंय तेश को जालें काडपाचें थंय चिकन थंय हें आतां उदक बी कांयच घालना थंय चिकनान ऑलरेडी तें उदक सोडचें आपल्याक तें भितर हें आसना थंय तें ऑलरेडी चिकन उदक सोडटा थंय उदक येन्ना घायल म्हणटा तें मागीर चिकन मागीर पातळ जाता तें आम घाताय तें उदक तें मिरया उदक म्हणटरी चिकनान सोड म्हणटा तें आनी पातळूय जाता तें सो फर्स्ट हें करपाचें तें चिकन सामकें उदक सोड ऑटोमॅटीक सुकतलें चिकन उदक सो आजून कांयच घालना तें कांय मसालो बी कांयच घालना आजून तो चिकन लायलो आसलो तें आतां जाता लागपाचें आनी 1-2 फावट अशें करपाचें ते 2 फावट आनी कोता उदक सुकयता आनी मागीर मेळटा तुमकां तें मुगेलें आतां तें चिकन उदक तें सामकें सुकल तें पयलें सो आतां रेडी टू गो टू पूट मसालो एशें जाल म्हणटरी मसालो घालपाचो कित्याक तो चिकनान ऑलरेडी तेगलो टेस्ट 3 तो मेळ्ळो तेका आतां मसाला हाडलो आहा नीर वाटून हाडलो आहा तांबडेले सो आतां तें मसालो घातले काय इल्लोसो स्पून आनी 2 स्पून ते हाफ स्पून आतां तें घातलें काय जालें आनी आतां मारपाचें मिक्स
आणि तितून आता घालपाचे उदक हेजेचे तुझं वाटतं आता घालला होतो आमचे मसाला जाई ग्रेव्ही जाई किती आमकडे ना ग्रेव्ही ना तेव्हा तो मास यायचे सुबेज घालतो तुम मोटोली येते तांबडे मिराय कसं काय का म्हणून रास्ता होता सबर करो रुको जरा तर ॲक्च्युली आता मीर घ्यायचं आता तुम्ही दाखवायचंय ते मीर ॲक्च्युली मी गेले रेचार मसाला तो येतो घ्यायला आणि ते उदक घालतो तो आहे आणि मीठ यांना घालत ना कित्याक हांवें चिकनाकूय मीठ लायलेलें मिरयाकूय मीठ आहा आनी हांवें कांद्याकूय मीठ घायलो सो तेका लागून मीठ येन्ना चुकना आतां ते रेचादा मीठ घायलो न्ही सो तेका आतां मेकअप करून येदोसो तेचे हो कोरिएंडर पावडर येदोसो ते कोरिएंडर पावडर एका मातसो हें करता आनी येदोसो तो गरम मसाला घालता सो ते आंबट साण आहा ती मातशा लेस जाता तेका विनागरी मिरचेचे ते आख्खे विनागरी घालताय न्हू सो तो टेस्ट मातशा मेकअप करून तें घालचें आनी तें म्हगेलें चिकन आतां रेडी तेजो पळयता टेस्ट आतां टेस्ट या चिकन टेस्ट म्हाका आतां म्हाका सद्या टेस्ट आसा तें सद्या सारकें आहा आतां तितून सोबत इल्लेशें मगे भाजी मॅगी पडोवंक जाय इल्लीशी सो आतां ती मॅगी घाता मातशें गरम करता सायडीन गरमी जाता सामकी ती रांदूंक वचलें ना आतां मोटो लिंग एसी आहा ती चलना ती एसी दिसती आहा ती एसी चलना आमकां कांय ना सो आतां ही मगेली जाली रेडी आतां शिजयता आनी मागीर मेळटा तो ते फायनली हाता येयला ते जेवपाक आनी जेवणाचें आतां चिकन केलो तें हांवें आनी आतां रायस व्हायट रायस आनी चिकन हें चितलें आहा आनी ते आज हाडलें हांवें सॉफ्ट ड्रिंक हाडलेलें उडोवन थंयसान स्पिरीट तें सॉफ्ट ड्रिंक आनी जेवण मगे आज आतां आतां जेवन बी येयलो आनी आतां वयता न्हिदपाक आनी आज हांवें कांय काडून सायन्सा पासून मागीर कितें खंय वचून घरा कडेन आहलोलें आनी दाखयता घालून मागीर दाखोवंक जाय सो तें आतां न्हिदलें तेंच आहलोलें देपो आहलो तेंच आतां आहलोलें सो दोन पाटी तेंच दाखोवपाक पडटा मागीर दाखयलो ना तशें करून सो आतां येता न्हिदपाक आनी समजा तुमकां म्हजो व्हिडिओ लायक जाला समज आनी जर तुमकां म्हजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार एक लायक मारा आनी म्हज्या चॅनलाक लायक प्लीज सबस्क्रायब करात सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट